पळय आमी सकाळी फुडें दोग जाण आमी कामाक वयता, प्रायवेट सर्वीस करतात. आमी सकाळी हांगा डेलीचे प्रमाणे सगळें चेक करता, लायटी बिटी सगळें बंद करता आनी आमी कामाक वयतात. म्हाका कस्टमरांचो फोन येयलो धुंवर येता म्हणलो, उजो पेटला म्हणलो. हांव धांवून धांवून कामाला येयलो, पळय जाल्यार भितर कांयच ना, सगळें जळोन सगळें खाक जाल्लेलें. आयज आमकां लग्नाचो एक प्रोग्राम आसलेलो, लग्नाक वचपा भायल्यान काडले, भांगर बीन काडले आनी ते खाटीर दवरलेले. लग्न वचप बेगीन कामार येतले आनी बेगीन घालतले न्हेसतले आनी वयतले म्हण आसलें. हांगा येवन पळयलें ते भांगर कांय दिसना, कांय ना कांय ना. जवळ जवळ म्हाजे 10 लाखाचे भांगर आसलेले. प्लस म्हाजे भितर प्रॉपर्टीचे पेपर आसलेले. तशेंच म्हाजे खापऱ्याच्या देवळाचे हांव हे खजिनदार म्हाजे तेंच्यांनी भांगर दिले खापऱ्याच्या देवळाचे. ते कितके लाखाचे म्हाका खबर ना. तेवूय भितर जवळ सगळें खाक जालें. जवळ मागीर टीव्ही म्हण, खाट म्हण, फ्रीज म्हण कांयच उरोंक ना. म्हाका हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की म्हाका मातशें मदत करची जाता चडांत चड अशी. सेकंडली हांव लोकांक एक अपील करूंक सोदता की हे असले केसीस खूब जाता आनी हे कारण एकूच अशें की देवाक दिवो लायता आमी आनी दिवो लायता आनी खंयचो तरी एक पड्डो जावं आनी हेका उजो लागता आनी हो उजो लागता. सो देवाक दिवो लावपाचो ना न्हू, पूण सारको एक जाग्यार कोण रावपाचो ज्या जाग्यार कितें त्रास जायना पळय किंवा उजो खंय लागना पळय ताचे कोण लोकांनी एक अवेर रावपाचें. आनी चार घरां ऑलरेडी पेटल्या ती, टोटली लॉस जाला तांकां. ते लाखाच्या वयर वयतले तेंचे. आनीक एक मेन म्हणल्यार हांगा ड्रायव्हर येयला आमी कॉलाक येता पळय तेन्ना सगळे रस्त्याची गाडी पार्क केल्ली आसता. आमकां फायर सर्विसीची गाडी हाडपाक मुश्कील जाता. ते हेजे फुडें हांगाचे कोणाच्या लोकांनी सगळ्यांनी सांगून ते रस्त्यावर पार्क करता त्यो गाडी पार्क करच्यो न्ही. दुसरी चाळी आमी कितें केलें मेन म्हणजे सिलिंडर भुरगे बी कोण आसा तांकां आमी पयलीं कार्यकर्त्यान भायर काडले, कित्याक लॉस कोणा जावं जायना. आतां एक घरां येता म्हळ्यार तितली फायर फोर्स आमी हें केल्ली, तितली म्हळ्यार लोकांनी उदक हांगसरल्यान हाडून आमी जाता तितले कंट्रोल केले. तितले म्हळ्यार हीं घरां म्हळ्यार हे जे कोण हे भंगार विकता पळय न्ही, जे कोण हेजेर कामां वयता रोकडा बी तेंची घरां हीं ती, अशी परमनंट अशी घरां ना ती. आमकां 10:40 कॉल येयलें, 10:40 आनी ताबडतोब आमी हांगेन पळयलें जाल्यार एकदम व्हडलो उज जाल्लो. 4 खोपी कंप्लीट जळून गेल्यो आनी 5 खोपीक लागलो. ताका आमी आटोक्यात हाडून तेजेर कंट्रोल केलो. जो 5 खोपी आमी शक्यतो करून प्रयत्न करून 4 खोपी वाचोवपाक आमकां हें जालें. 2 गाडी लागल्यो. मनीस जवळ 10 लोक आसले. हां हय आर्ट्स सगळे आर्ट्स. ना लायफ इंजुरी कोणा ना. थंयचे लोक सांगता ते प्रमाण ह्यो खोपी बेकायदेशीर. कितल्यो कंप्लेनी करून जाल्यो, कांयच एक्शन ना. पळय आमी हे स्क्रॅपयार्ड इलिगल हांगा जी एक्टिविटीज जाता टेनंट्स बी आसा तेजी कंप्लेन 6 म्हयने जाले आतां आमी फॉलोअप करता गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटीन. शोकोज नोटीस काडले पण आज पासून कांय जावं ना. पर्सनली आमची कामां सोडून त्यांच्या फाटल्यान लागता की हांगा उजो लागलो कितें जालें आमचें ऑफिस आसा हांगा कांयच फायदो ना. अजून कांयच एक्शन ना. गेले ते म्हयने 29 तारखेक हांवें परत एक हे बरोवन दिला, कंप्लेन बरोवन दिल्या पुलीस स्टेशनान. अशें जाता आमकां हें करपा जायना, काम करपा मेळना, हांगा चड त्रास करता हांगाचे टेनंट्स बिनंट्स आनी स्क्रॅपयार्डाचे लोक. तरी आसतना पुलिसान सुद्दां कांयच एक्शन घेवना हेजे बद्दल. सेकंडली ताणें कितें केलां, एक्सेस ना हांगा. तुमी जर पळयलें न्ही एक्सेस ना, खंय फायर ब्रिगेड येवपाक एक्सेस ना. रेंव घालून दवरल्या हांगा, रेंव हाडून डंपिंग करता. थंय काडला आनी थंय ब्रिक्साचें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलां. ताका क्युरिंग ना, कांय ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी भीमा पाटील.